सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वखाणुया, आनंदाचो तागासुया, दारुणातो कोडोक दुनिया, जिवितातो सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक तुका दाखोवन तुज्या राज्यात व्हरून पावोवन, दारुणातो कोडोक दुनिया, जिवितातो सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक दाखोवन तुज्या राज्यात व्हरून पावोवन. Stefani volore voce, Israelचे बोलवून voce, समाजाया सोडा कोलास, वळंदाया तुमचो दिवस, दारुणातो कोडोक दुनिया, जिवितातो सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक तुका दाखोवन तुज्या राज्यात पावोवन, दारुणातो कोडोक दुनिया, जिवितातो सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक दाखोवन तुज्या राज्यात पावोवन. आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, पाप साहेब लियो 14वो ह्या वर्सा शेपाय शेमाय वडिलांच्या दिसा वडिलांक संदेश अशें दिता. जो भावार्थ आमी इतलीं वर्सां जियेल्या आनी आमी मोगान आमच्या कुटुंबाक आनी हेरांक वांटुया. आपल्या बऱ्या जिविताचे देखी वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बोरवांशाचे नमुणे जावंक आवय बापायक आनी वडिलांक देवाचें एक खेरीत आपोवणें आसा. देखूनच आमच्या आदल्यांची म्हणणी आसा, फुडलें जोत तशें फाटलें जोत. तरणाट्यांची पिराय सदांच वायटाचे तुफानांक सांपडटा आनी जिविताच्या आव्हानांनी निराशीपण अणभवता. असल्या वेळार आमचे वडिलां तो तांकां बोरवाशांचे नमुणे जायनात जाल्यार तीं वायट प्रसंगाक सांपडून विखाली वखदां घेवंक पावतात. तर आयच्या नोवेनाच्या दिसा मिसाची भेट सुमरतना आमची जबाबदारी ओळखून घेवया आनी पयलीं आमची देखीवंत जिविता वरवीं तरणाट्यांक देखीवंत जावंक वावरुया. ह्या वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांच्या बोरवाशांचे नमुणे जावया. आयज आमी आमच्या गोंयच्या कॅथेड्रलाची आस्कारणीन आलेक्सांद्राची सांत कातारीन हाची पौरम सुबरता. तिचो खोडेगांत भावार्थ आनी देखीवंत जिवीत आमकां एक बोरवासो जावं नमुणो जावं दी. प्रितीच्या भणी बाबनो, सुरवातेच्या उतरांनी जी चिंतना कल्पना आमच्या मनात पडल्यात ह्या वेळार आमी घडोवया. जेन्ना तरणाटी जावन आसात फुडाराचे आमचे देशाचे खांबे, तांकां मार्गदर्शन दितना आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान तांकां सदांच उत्तेजन दिवंक आनी ताचो बोरवोसो अदीक कोलावंक जेन्ना ती चुकतात तेन्ना तांकां आमी बरे भाशेन समजावंक
आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागतना बागयोंत कातारिना भाशेन घोट भावार्थाची जेजूक सदांच विस्वाशी रावपाची मनशां आमकां कर म्हूण एमिसाचे भेटेंत मागुया. आनी घोडे जायते पावटी कश्ट दूख त्रास आमच्या जिवितांत आयल्यात तेन्ना आमी दुखवल्यांत खुंतवल्यांत देवाचेर शीण केला आनी घोडे जायते पावटी आमचो भावार्थ आल्ला. या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरुया आनी मिसाचे भेटेचे सुरवातेक त्याच देवाची बोगसवणी मागुया. आनी देवाचे काकलुतीक आज सोडून उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोंत सदांच आंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आनी हे दोबाजीक परबे दिसा आमी देवाक मोहिमा दिवया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. थोडोच वेळ ओगीच रावया आनी बागयोंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालुया. बागयोंत कातारिनाक फुडें घालुया आनी आमच्यो गरजो गुप्ती बापाक उक्ती करुया. देवा सर्व देण्याच्या दातारा आंकवारपण सांबाळून जेजूचो मोग करूंक आनी रोगोत वारोवन ताका साक्षी दिवंक ही तुज्या ओसोक्त भुरग्यांक तुजी अपुरबायेची देणी. आयज बागयोंत कातारिनाचो वार्षिक संभरणेचो दीस पाळटना तिच्या आंकवार निर्मळपणा आनी धिरादीक भावार्था पासत संतोशान आमी तुका दिन वाचता आनी तिचे विनवणेन आमकांय आमच्या जण एकल्याच्या भेसा प्रमाणे निर्मळपण सांबाळूंक आनी भावार्थाक तीर रावंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान.
दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियेलान नाबुकोदसोनराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयलां आनी तुवें पळयलां तें अशें. एक मुर्ती, वरिश्ठ आनी एकदम पोरजोडीत मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. हे मुर्तेची तोकली निर्बेल भांगाराची, ओड्डे आनी बावलें रुप्याचें, तिचें पोट आनी पेंकोट पितूडचें, तिचीं जांगडां लोखंडाचीं, तिचे पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं असो तेडून पळयतना कोणाचोच हात लागून आसतना एक फातर कोडसून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोखंडाचे आनी मातयेचे, पितूडचे, रुप्याचे आनी भांगाराचे मळणेच्या कोडवळ्ळ्या पोळा भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोडी मोडी व्हेले आनी तांचो माग पोरयान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलोलो तो फातूर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी प्रितूम बोल्ली, हें तुजें सोपन. आतां आमी राजाक सोपनाचो अर्थ दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सर्गीच्या देवान सोमराज, पदवी, बोड आनी मोहिमा दिल्यांत. मनशाच्या पुतांदुवांक, शेतांतल्या मनजातींक आनी अंतराळ्या वेल्या सुकण्यांक खंयसरूय तीं जिवं, तांकां सगल्यांक तुजे आदीन ताणें केल्यांत आनी त्या सगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राजा इतलें गोट न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूडचें आनी आख्ख्या आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखंडा इतलें ओकोंड, सगलें फोडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोखंडा भाशेन. लोखंड सगल्यांचे कुडके करता ते भाशेन पयल्या राजाचे ते कुडके करतले आनी तांकां फोडून उडयतले. अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयल्याय तें एक राज, पूण तें दोन राजांनी फांटलें आनी लोखंड आनी माती मिसोड जाल्ली तुवें पळयल्याय तशीं लोखंडाची गोडसाण ताका अजून आसतली. पांय अर्दे लोखंडाचे आनी मातयेचे म्हणटकच राज अर्दें गोठ आनी अर्दें असोक्त जातलें. आनी जशें लोखंड आनी माती मिसोड जाल्ली तुवें पळयल्याय तशीं दोनूय राजां लग्ना संबंदान मिसोड जातलीं. पूण जशें लोखंड आनी माती सोंदूंक जायना तशें तीं एकवटलोलीं उरचीं नात. ह्या राजांच्या काळार सर्गीचो देव केन्नाच बसपून वेचना तसलें एक राज स्थापतलो आनी हें राज दुसरे पोरजेच्या ताब्यांत पडचें ना. जशें कोणाचोच हात लागून आसतना दोंगरावेलो कोडसरून फातरान लोखंडाचे, पितूडचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयलां, तशें हें राज सगल्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आदीन करतलें आनी तें आपुणूच सदां काल तोखतलें. कितें घडचें आसा तें व्हडत्या देवान राजाक दाखयलां. सोपन खरें आनी ताचो अर्थ होच. देवाचें उतर हें. 「 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 」 व 「 व 」
तुमचो जबाब जातलो. रोडण्या दुकानी वमता ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. सायोनाच्या गुलामांक सोडवेस्परान पोतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतली एक सारकी सुटलीं गितां. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. ओंठ बावाटी लेगून म्हणूंक लागले. कसलीं कसलीं ओजापां सोडवेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय व्हड व्हड ओजापां सोडवेस्परान आमचे खातीर केली आनी आमच्या काळजांत संतोस्ता मुरगोटलीं. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. जशें नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक पोतून हाड सोडवेस्परा. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. वेता वेता दुका बरीत चोल्लीं हातान घेवन वमचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बरें. रोडण्या दुकानी वमतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुणवणी. भाग्योन पावलोन कोरिंतकाराक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचो. बा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सोवे बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना. पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इलें सोंसलोलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यात आनी हे पोरी एक निर्मोल आंकवार कोशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यात. देवाचें उतर हे. शिव वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. जेजूचे पोतिनी ये फुडें सोर हो मुकुट घे. सासणांक तावन सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. Solvespo तुमचे सोबे आसूं. Luca pormone Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गोसाळ करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनीक भक्तिदानांनी नेटयलोलें म्हूण सांगतल्यांक जेसून म्हणलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. ते सामके मोडून उडयतले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें
आनी घडूंक लागच्याक सुमाराक कसली कुणां जातली. ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटोवना जावंक चोत्रायन रावात. तो जायते जाण म्हजें नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनीक बोणाची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपरासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घोडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिसती पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. म्हजे बहीण म्हणून आयच्या नोवेनाचो विशय देवाचे आपोवणे स्विकारूंक तरणाट्यांक आकारूंक बरवशाचो नमुनो जावया. आयचो विशय किरीत भाशेन तरणाट्याचेर लक्ष घालता आनी आमकां जण एकल्याक आयचो विशय एक आव्हान दिता. ह्या तरणाट्यांक आकारून हाडूंक देवाचे आपोवणे स्विकारूंक तांच्या जिवितांत एक बरवसो आमी सांगूंक. म्हजे बहीण म्हणून पवित्र पुस्तकांत लुकाचें शुभ वर्तमान चॅप्टर 10 वर्सीस 17 to 21 हांगासर आमकां एका ग्रेस तरणाट्याची खबर मेवता. हो ग्रेस तरणाटी जेजू सोशी येता आनी जेजू लागीं विचारता, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय. तेन्ना जेजू ताका अशें म्हणटा, आज्ञा सांबाळ. जिवेशी मारूं नये, प्रोद्वार करूं नये, लोटी गोवाय दिवं नये, चोरूं नये, आवय बापायक आनी वडिलांक मान दी. आनी तो तरणाटो अशें म्हणटा, गुरुजी, भुरगेपणांतावन हें हांव करीत आयलां. आनी तेन्ना म्हजे भयण मानू जेजू ताचेर चोत्रायेन बारीकसाणेन नदर मारता आनी जेजूक ताची आपुरबाय दिसता. इंग्लिशीन बरीं उतरां आसात. Jesus looked at him and he loved him. Jesus looked at him and he loved him. आनीक जेजू ताका म्हणटा, तुजे लागीं आसा तें सगळें वीक गोरिबांक दी आनी स्वर्गार तुका तेवो मेवतलो आनी उपरांत म्हजे फाटल्यान. पूण हें आयकतूच म्हजी भयण मानू ह्या तरणाट्याच्या तोंडार काळोख येता आनीक तो वेता. कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली आनी तो गिरेस्तकायेक एटॅच जाल्लो. म्हजी भयण मानू आमची तरणाटी त्या गूड बरी ती. ल्हानपणी आसतना ताणें कितें केलां, देवाची आज्ञा पाळल्यात, बरी तत्वां ताणें आपणायल्यांत. पूण आतां तरणे पिरायेर पावलात म्हणटोच खंय तरी ती एटॅच जाल्लीं आसात. जावं एटॅच जाल्यात वस्तूंक, जावं एटॅच जाल्यात मनशांक, जावं एटॅच जाल्यात मनशातीक, जावं एटॅच जाल्यात जावं विकारी वखदां आसात तांकां. आनी देखूनच म्हजी भयण मानू ह्या तरणाट्यांक आयज गरजेचें आसा बरें मार्गदर्शन फावो जावंक. जाल्यार कशे तरेन आमी ह्या आमच्या तरणाट्यांक देवाचें आपोवणें स्विकारूंक हें मार्गदर्शन आमी दिवंक जाता. 3 मोळांचेर म्हजी भयण मानू हो म्हजो नियाळ फुडें वता. पयले सुवातेर देवाचें आपोवणें कुटुंबांत स्विकारूंक तांकां आकारूंक हाडूंक. हाचे पयले वाचपांत आमी नदर मारुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेल्यान वाचप. थंयसर नबुकदनेझर राजाक एक सपन पडटा आनी सपनांत म्हजी भयण मानू एक ताका व्हड बरीच मुर्ती दिसची पडटा आनी दानियल ताका हे सपनाचो अर्थ दिता. ही बरीच मुर्ती म्हजी भयण मानू तकली भांगाराची, पांये लोकडाचे, मातयेचे, कितें कुणायता म्हजी भयण मानू मनशाच्या बोळाचेर बांदून हाडलेलीं राजां, मनशाच्या बोळाचेर बांदून हाडलेलीं राजां. आनी सगळीं मनशाच्या बोळाचेर जी राज बांदून हाडल्यात ती सगळीं मोडून वेतेलीं. पूण एकूच राज उरतलें आनी तें म्हणल्यार देवाचें राज. आनी देवाचें राज कित्याक उरतलें? कित्याक हें देवाचें राज देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलां आनी देवाचें राज देवाच्या बोळाचेर. म्हजे भयण मानू आमच्या कुटुंबांत आमी नदर मारता तेन्ना
खेरीत भाशेन देवान जशें राजाकी पदवी दिल्ली, जाणवाय दिल्ली, जबाबदारी दिल्ली, तशीच आमच्या कुटुंबात आवय बापायकी जबाबदारी दिल्ली आसा, जाणवाय दिल्ली आसा, कुरपा दिल्ली आसा, बोळ दिल्ली आसा. आपले कुटुंब बांदून हाडूंक, कुटुंब देवाच्या मोगान वाडूंक. सर मोज भयण मानू, आमकांच विचारुया, आमी आमचे कुटुंब देवाच्या उतराचेर आनी देवाच्या बोळाचेर बांदून हाडटा काय? आयज आमच्या कुटुंबात देवाक पयलो आनी वयलो जागो आसा काय? आयज मोज भयण मानू कुटुंबात मागणें सोकाच उणें जायत वता. आयज वेगवेगळे तरेचे कुटुंबात प्रस्न उप्रासलेले आसात. आनी देखूनच मोगाची भयण मानू गरज आसा दर एका आवय बापाय दर दिसाक मागण्यांत वेळ सारून आपल्या भुरग्यां पासत आनी तरणाट्यांक पासत मागूंक. ह्या मागण्याचो मोग आपल्या भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक. आनी हांव सदांच म्हणटा, कुटुंबांत जर बापूय जर मागण्याचो जालो जाल्यार आख्खो कुटुंब कितें जाता? मागण्याचो जावंक पावता. बापूय जर मागण्याचो जालो जाल्यार आख्खो कुटुंब मागण्याचो जावंक जाता. तर मागतलो बापाय लागीं तशेंच आवय लागीं हें मागण्याचें वातावरण आमच्या कुटुंबांत दवरुया. समजिकाय गरजेची, मोग गरजेचो. आयज वस्तू आमच्या जिवितांत भितर सरलेली आसात. भुरगीं चुकता तेन्ना, तरणाटी चुकता तेन्ना बरे भाशेन तांकां आयकूंक घेवंक गरजेचें. जेन्ना हांव राजा दानियेलाक हें सोपोन सांगता तेन्ना दानियल कितें करता? आयकून घेता, बरे भाशेन आयकून घेता, मागीर समजोणी दिता. आनी अशेंच कितें मोज भयण मानू आमच्या कुटुंबांत जावंक गरजेचें. तशेंच आमच्या कुटुंबांत जशें राजाक सोपन पडलें आनी ताच्या काळजांत भिरांत आयली, तशें तरणाट्यांची जायतीं सपनां आसात, जायतीं भिरांत आसा. आनी दर एका आवय बापायन मोज भयण मानू तें आयकून घेवंक, तांकां ताची समजोणी दिवंक, तांकां आदार दिवंक गरजेचें. एके फावटी कितें घडटा? आवय बापूय आपलीं सपनां भुरग्यांचेर तापतात. तूं असो जावंक जाय, तुवें तशें करूंक जाय, तें करूंक जाय. सारकें ना. पूण तांचीं सपनां कितें आसात, तांची जी भिरांत आसा ती आमी समजून घेवंक जाय आनी तांकां आदार दिवंक जाय. दुसरे सुवातेर मोज भयण मानू देवाचें आपोवणें स्विकारूंक पवित्र सभेंत तांकां आडकारून हाडूंक. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी नदर मारुया. भाग्योंत पावलून कोरींतकारांत बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. थंयसर भाग्योंत पावलो आपलें मुणयारपण कसलें तें सांगता. आनीक एक बरो गवळी कसो पोरजेक भावार्थ जिवंक, भावार्थान वाडूंक आनी भावार्थ परगटूंक तो तांकां मार्गदर्शन दिता. आनी हेच कितें मोज भयण मानू पवित्र सभेंत जावंक गरजेचें. जावं वडिलांनी आनी आमी सगल्यांनी आमच्या ह्या तरणाट्यांक भावार्थान वाडूंक, भावार्थान गोट जावंक आनी भावार्थ जिवंक तांकां आदार दिवंक, मार्गदर्शन दिवंक गरजेचें. थोडे फावटी अशें घडटा, फिरगोसांनी तरणाटी जायतो बरो वावर करतात, पूण चडशें कितें जाता? तांची टिका जातात. वी क्रिटिसायज देम. ती तरणाटी ती कितें करतली? तांचें सदांच तेंच. म्हजे भयण मानू तरणाट्यांचें जायतें बळ आसा, तांकां जायतें करूंक जाय. एके फावटी ती चुकतात, चुकोनात न्हय, पूण बरेच भाशेन तरी तांकां समजायली आनी मार्गदर्शन दिलें जाल्यार तांचे कडल्यान जायतें बरेंपण पवित्र सभेंत फाव जाता. सो गरज आसा म्हज्या भावा भयणांनो आनी वडिलांनो, ह्या तरणाट्यांक आमी बरे गवळी जावं, तांकां हें मार्गदर्शन फाव करूंक. आनीक निमाणे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारुया. शुभ वर्तमानांत म्हजे भयण मानून जेजू देव मंदिराचे निसणटणाची खबर करता आनी जायत्यो वस्तू समाजांत घडटल्यो, संवसारांत घडटल्यो हाचे विशीं सांगता. आनीक हांगासर नियाळ कोत्ता तेन्ना खेरीत भाशेन देवाचें आपोवणें समाजांत स्विकारूंक तरणाट्यांक आकारून हाडूंक. आयज समाजांतूय आमी पळयता जायते वायट आसा, जायत वायट वस्तू घडटात, पूण जेजू म्हणटा ते भाशेन फटयना जावंक चतूर रावात. हाचे ताच्या फाटल्यान भोंवो नाकात, हांगा थंयसर धांवो नाकात, वचो नाकात, पूण चतुराय धरात आनी जें बरें आसा तें वेचून काडात. आनी अशेंच कितें मोज भयण मानू आयज आमच्या तरणाट्यांनी समाजांत करूंक गरजेचें. बरें तें वेचून काडप आनी वायट आसा तें पयस करप. आनी जितलीं तरणाटीं बरें तें वेचून काडटल्या आनी बरें विस्तारपाचें पावल मारतल्या, इतलें मोज भयण मानू हे तरणाट्यां वरवीं हे समाजांत वायट आसा तें पयस सांगपाक पावतलें. सो हे दिशेन हे वाटेन तांकां आमी जण एकल्यांनी आदार दिवंक गरजेचो, मार्गदर्शन दिवंक गरजेचें. मोगाळ तरणाट्यांनो, आमी सगलीं वचूंक आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत कसली ना कसली चूक घडटा,
सो तुमच्या जिवितांत जर केदीय व्हडली चूक घडत भियेनाकात, निराशी जायनाकात. पयली वस्त तुमी तुमच्या जिवितांत करूंक जाय ती म्हणटा असल्या आकांताच्या वेळार, कोश्टा वेळार आनी चुकी वेळार आवय बापायचो उगडास. आमचे आवय बापूय आमचो मोग करतात. गोडेक त्या वेळार आमी तांकां वचून सांगता तेन्ना ती गोडे आयकोन घेवची नात. ती आमचे तापयतली, तापतेली वा कितें कितें म्हणटली. पूण तांकां आमचो मोग आसा, तांकां आमची आपुरबाय आसा. कित्याक आयज मजबूर मानू जायत्यो वस्तू घडटात आनी आमची तरणाटीं जायतीं जाणां सुइसायड करतात. आवय बापायचें चिंतात. आवय बापायन जे तुमचे पासत कोस केल्यात, सॅक्रिफीस केल्यात ते नियाळात आनी तांचे सुशेगाद दुबावच ना. की आमची आवय बापूय आमकां समजतली, आमचो मोग करतली आनी तातूंतली भायर सरूंक ती आमकां आदार दितली. आनी जरी तर तरणाट्याक दिसता आपले आवय बापूय समजून घेनात आनी कोणूय तरी समजून घेवचो ना, भियेनाका, जेजू सोशी यो. तो तरणाटो जेजू सोशी गेलो आनी जेजून कितें केलें? ही लुक्ड एट हिम एंड ही लव्ड हिम. अशेंच कितें मोच्या भयणी भावनो आनी तरणाट्यांनी जेजू आमचे सवें करता. ही लुक्स एट अस एंड ही लव्स अस. तो आमचेर नदर घालता, आमचो तो मोग करता, आपुरबाय करता. आनी जितली आमी ताचे संगाताक वेळ सारतल्या, जितली आमी ताचे सोशी येतल्या, तो आपलो मोग, आपले बोगसणे, आपली काकलूत आमकां अनुभव दितले आनी आमच्या जिवितांत हे नवेपण येवंक, नव्या जिविताची पावलां मारूंक तोच आमकां बळान बुडटलो. एक तरणाट्याक वळखता, फाटींच ते म्हाका भेटले आनी ते अशें म्हणटाले, फादर, म्हज्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडल्यो, हांवें तें सगळें सोडून दिलां. आतां दर दिसाक मिसाच्या बलिदानांत हांव वांटो घेतां आनी एक वर मागण्याच्या कुडांत बसून हांव सारतां. आनी ही सेड, आय हॅव चेंज्ड माय लायफ एंड आय नो समथींग गूड इज गोईंग टू हॅपन इन माय लायफ. आय हॅव चेंज्ड माय लायफ एंड समथींग गूड इज गोईंग टू हॅपन इन माय लायफ. म्हजे भयण मानू, सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर जर नदर मारली जाल्यार तरणाटो आसतना ताच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडल्यो. पूण देवाचें उतर ताच्या कानार पडटोच ताचें जिवीत बदललें. देवाक ताणें आपलें जिवीत भेटयलें आनी आयज व्हड भाग्यवंत सांग पावलो. सो आमच्या जिवितांत आनी केद भाशेन तरणाट्याच्या जिवितांत कसलेंय वायट तरी घडलें, चूक घडली, निराशी जायनाकात. जेजू सोशियात आनी जेजू दाखयता ती वाट चलात. जिवीत जेजूक भेटयात आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे, आज्ञा प्रमाणे तुमी चल्ले जाल्यार दुबाविणें जेजू तुमकां जैतिवंत करतलो. दुबाविणें जेजू तुमच्या जिवितांत बरेपण हाडटलो आनी हे भाशेन आपलो मोग, आपलें आसणें तुमकां अनुभव दितलो. तर हीच कृपा, हेंच बळ आमकां सण एकल्याक मागुया. सगलीं उबी रावया आनी एकाच देवाचेर आमचो बोवाळ खोलावन सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, तुय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार ल्हानविकायेन काल्तिकायेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालुया. आमची मागणी सर्तीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो संदेश आपल्या खासगी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक परगटोवंक जेजूची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागताय बाबा,
आमच्या राजकीय फुडारांनी आपणाक विचून काडलेले पोरजेची सेवा कोत्ताना पोरजेच्या काळजांनी बोरवोसो तिरावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या दोन पांतान दोतोनीचो वावर चलयतेल्या डायोसिजन कॅथेकेटिकल सेंटर हाचो वावर भुरग्यां आनी दोतोन शिकोवप्यां वरवीं ओदीक नेटान चलोवंक बापाचो सांगात तांकां मागुया. आमच्या धर्म प्रांतान तरणाट्यांची आकारणी करूंक वावुरतल्या डायोसिजन यूथ सेंटर आनी हेरांचो वावर सुफल जावंक तशेंच तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो बोरवांचो म्हूण आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या गोंय धर्म प्रांताच्या सा कादेलाची आस्कारीन आलेक्स रनाची सा कातरीन हिची परब सोमयार पवीस सोबेन वावुरतेल्या फुडाऱ्यांनी देवाची आपोवणे स्विकारून दुसऱ्यांक बरवेशाचे नमुने जावंक बापाची कृपा तांचेर मागुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी मोगाचीं भुरगीं आनी ह्याच मोगाच्या भुरग्यांच्या नात्यानूच आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. ही सगळी मागणी स्विकार कर. जें आमी कितें मागलां, आमी कितें मागूंक नकळो ते पासून तें आमकां फायद्याचें जाल्यार तुज्या उदारपणान फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मोच्या भाव भयणांनो, एमोचें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानली. प्रितीच्या बापा, भाग्योंत कातारिनाच्या जैताच्या उगडासाक हें दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलोलें झूज आनी भोगलोले कश्ट तुज्या नांवाक मान आनी तुज्या काळजाक संतोश दिवंक पावूं. तशेंच
आमचे दिसपट्टे जिणेंत तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्यांचेर झूज मांडूंक आनी हे परी तुका मानता आनी तुका मान आनी संतोश दिवंक दयाळायेन आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातारिना तुज्या रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली आनी हे परी तुका गोवाई दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें ताचे असोगतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सुपून नायक परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गाजयता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एकाचीतले पियेता. तिगलय पावटी तूं वैभवान येसू. आमी तुजें मरण वळखता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचे विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. अलिवा आमचे भाग्यन बापा, फिलिप टॅरी आमच्या गोळी बापा, सिबा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोळी बापा आणि सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या सोपून गेल्ल्या पासत भागुया. पूण नोजवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्यो पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन झुजे वाज, बागेवन कात्रीन, बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनान. जेजून शिकवलेले मागणे एवेळार बापाक आमी करतना आमच्या तरणाट्यांक सदांच समजूंक, तांकां धीर दिवंक, तांकां उत्तेजन दिवंक आनी तांचो मोग करूंक आमकां बोड आनी कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां तांडणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय आनी ह्या वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबी आसूं. मोगान आनी आस्ते तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सगळी आमी सुभागी. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळून क्रिस्ताच्या बाबत म्हाका सासनाच्या जिविताक. मोगाच्या भाव भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणीं बावतिजमाचो संस्कार घेतला
फकत ताणेंच खोम्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाबतीत संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. प्रार्थूया. बो पवित्र आणि संतोष भरीत सर्व बलिश्ट देवा, आंकवारपणाच्या आणि रोख साक्षीपणाच्या जैताक लागून कातारिना तुझे भक्तीक भाग्यवंता मदें उबारून तुवें मुकूट दिलोय. आमी आतां घेतलेल्या संस्काराच्या बोडान सर्व वायटाचेर धीरान जैत व्हरूंक सर्गीचे मोहिमेक आमी पावशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशे बसात. आयची मिसाची भेट समोर उलमलेल्या
पाद्री रिचर्ड आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर सुकोरो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसांत वाचपा करूंक आदार दिलोल्या तशेंच गायन मंडळाक आमचे दिनवास. आयज भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूंक येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक बायलां कावन्सिलींग हाची वेवस्थाय केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार थंय वचूंक येता. सकाळच्या 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पयस संस्काराची बसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसांत भेटेन भक्तीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. चौथराय दोरशी आतां 11 वरांचेर हांगा मीस आसचें ना. फाल्यां पिडेस्तां पासत भेटयलेलो दीस. 3:30 वरांच्या मिसाचेर तांचेर केरीत मागणी आसतले. हे बाबतींत तुमकां व्हेहिकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत तुमकां मेळटले. 29 तारखेर सगळ्या यादनिकांक आनी धार्मीक भाव भयणांक भेटयलेलो दीस. त्या दिसा यादनिकां आनी धार्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतल्यो. 27 तारखेर 9:45 वाजता अंतर धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:45 आनी 11 वरांचेर मीस आसचें ना. सगल्यो बी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. तरणाट्यांक उत्तेजन दिवंक ताचो मोग करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें ह्या वेळार मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, ora cura, radis amcias mogan, la storia, besaungan saiba, desargoicha, Sambalun
फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटरची डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कांत वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक तुमी कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर से